शारीकरणाक लागून आता रानटी जनावरां लोकांच्या घरादारांनी पावल्यात. पट्टेरी, वाघ, बिबटे रातच्या वेळार येवन सुण्यांचेर हल्लो करपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जावपाक लागल्या. असोच एक बिबटो शुक्रारा राती देऊवाडो अडणे वाठारांत संतोष फळदेसायच्या घरा फाटल्यान दिसून आयलो. ही पुराय घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्ली आसा. या संदर्भाची माहिती राना खात्याक दिना फुडें फाटले 3 राती जाल्यो ते ह्या बिबट्याच्या हालचालींचेर नदर दवरून आसात. मात जो मेरेन लेखी कागाळ येना तो मेरेन बिबट्याक धरपा खातीर सापळो लावंक शकना अशें राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केल्ल्याचें कळटा. आमी आसा केप्यां आरएफओ ऑफिसा कडेन आनी हांगा येवपाचें मुख्य कारण म्हणजे जो बिबटो अडणे गांवांक सायड जाल्लो आसा शेनवाराक जो संतोष फळदेसाय आसा हेजे बंगल्या सायडीक खंय तरी तो हालचाली करतालो ते खंय तरी सीसीटीव्ही कॅमेराक कॅप्चर जाले. तेजे नंतर शेनवाराक शुक्रारा रातची ही घटना आनी शेनवारा तेणी येवन आरएफओ प्रकाश नायक हांकां इन्फॉर्म केल्या बद्दल आनी त्या दिसा साकून आतां 3 दीस जाले जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस राती तेंचो स्टाफ ते वॉच करता. तो आरएफओ आसा केपेंचो तांकां विचारलें की ह्या बिबट्यान खंय तरी जे अडणे गांवांक खंय तरी लोकांक हेजे पयलीं त्रास जाल्ले तेजे बद्दल तेणी सांगलां खंय कोणाकच तेणें त्रास केल्ले ना. पूण सद्याक जे पर्यंत परमिशन ते रिटर्न कंप्लेन येना ते पर्यंत आमी ट्रॅप वचूंक शकना. पूण सद्याक केपे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेजेर जो बिबटो आसा तेजेर वॉच दवरून आसा. तेंगेलो स्टाफ रातचो थंय जे संतोष फळदेसाय घर आसा थंय वयता आनी खंय तरी ती वॉच करता. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्या क्रिस्तानन पेडणेकर.